येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. काणकोणच्या हॉस्पिटला लागसार कोयराच्यो पोटल्यो. येरादारी करप्यांक सोंसचे पडटात त्रास. दुयेंसां आनी अपघात वाडिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायला हुस्को. दर्या देगे लागसार घोग्यांनी कोसळ्ळो पावस. ब्रेस्तार हंगामांतल्या सेकंड हायेस्ट पावसाची जाली नोंद. अंदू व्हडा उमेदीन मनयलो माशेलांतलो चिखल कालो. गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान घोशीत केलो राज्य उत्सव. 3 दीस लोकांनी काडलो घोस्त. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत कोयराचो विशय कोयरावरीच पाताळ्ळा. वचत थंय रस्त्या कुशीक कोयराच्यो पोटल्यो अशी गत सध्या काणकोणच्या हॉस्पिटला लागसार जाल्या. ह्या जाग्यार कोयर उडयल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचे पडटात. दुयेंसां आनी अपघातूय वाडिल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. जेन्ना आरोग्या संबंधी खंयचेय विशय आसतात त्या वेळाचेर जेन्ना ते काणकोणच्या हॉस्पिटलांत जेन्ना दिश्टी पडटा किंवा एखादो मनीस तांकां जेन्ना सांगता त्या वेळाचेर त्या हॉस्पिटलाच्या ऑथॉरिटीन जो खंय कितें कोण वायट करता ताका कन्सर्नाक जो आसा ताका पत्र व्यवहार करप आनी ताजे कडल्यान इमिजिएटली एक्शन करून घेवपाचें आसता. पूण दुर्दैव आमच्या हांगासर की हॉस्पिटलांत तेंकोनूच आसा आनी हे ऑथॉरिटीक तर डेली येता वयताना दिसता. हाजेरूय बीन तांच्यांनी इमिजिएटली एक्शन घेवपाक जाय अशेंय लोकांचें म्हणणें आसा. सध्या कचऱ्याचो विशय आसा तो पुराय गोंयभर गाजता आनी काणकोण तालुक्यान तर मुन्सिपालिटीन आतां जो कचरो आसा तो डोर टू डोर कलेक्शन करपा खातीर मोहीम सुरू केल्या आनी ह्या मोहिमे अंतर्गत खऱ्यांनीच मुन्सिपालिटी एरियेक जी क्लिनींग जे आसा तो सारको बऱ्यापैकी सुरू जाला. पूण दुर्दैव इतलेंच आसा की जे सांजे वयले टेम्परवाले जे दुकानां घेवन बसलेले आसता, आमलेटवाले आसता किंवा फास्ट फूडवाले आसता, तांगेलो जो कचरो आसा तो कशा तरेन युटिलायज करप, खंय दवरप हाजो जो ताळतंत्र आसा बऱ्याच तरेन सारको विस्कटला. आनी कांय जाण जे आसा काणकोणांतल्या हॉस्पिटलाच्या दाराक हांगासर जो कचरो हाडून दवरता. पावसाच्या वेळार त्या कचऱ्यांक उदक भरता आनी तें उदक व्हांवले उपरांत हांगासर सामकी घाण वास मारता. आनी दुसरी गजाल जेन्ना कचरो हाडले उपरांत अशा तरेन कितलेशे बैल जे आसा हांगासर येता आनी तो कचरो किंवा कितें मेळटा तातूंतलें खावपाक हातूंतल्यान ते झगडी बिगडी जाता. आनी पयलींच हांगासर झगडी जाले उपरांत हांगा काणकोणतले एक माजी आमचे नगरसेवक आसा ताकाच उडयलो हांगासर आनी मातसो बरोच इशू सुरू जालो. ह्या विशयाचेर काणकोणचे नगराध्यक्ष रमान नायक गांवकर हाजे कडेन जेन्ना संपर्क साधलो तेन्ना ताणें सांगलें की आतां हो जो कचरो हांगासर जे हाडून उडयता तांचे खातीर आपूण आतां वेगळी आयडिया काडटलो आनी वेगळ्या तरेन मॅनेजमेंट करतलो. जो कचरो आसा जे कोण फास्ट फूड चलयता तांच्यांनी आपलो कचरो तो आपल्या घरा कडेन व्हरचो ना तर तो कचरो आसा तो प्लॅस्टीक इतलो एका सायडीन आनी बाकीचो जो आसा तो कुचपाचो आसा तो एका सायडीन घालपाक लायतले आनी घातले उपरांत तो कचरो मुन्सिपालिटीच्या ठरावीक एका जाग्यार हाडून दवरतले आनी मागीर तो डिस्पोजल सिस्टमाक वयतलो अशें ताणें सांगलां. जाल्यार कोयराक लागून काणकोण वाठारांत आतां साबार कडेन मिनी संसडो तयार जाता असो हुस्को आदल्या नगरसेवकान उक्तायला. आयकात ताका. म्हळ्यार कितें हो आतां हो कचरो हे हॉस्पिटल आनी हांगा हो कचरो हे सगळे कचऱ्याचे हे जाल्ले काणकोण नगरपालिकेन गोंयभर जाली पण काणकोणचे आनी डोर टू डोर कलेक्शन करपाक केला आनी ते सगळे लोक घर टू घर कलेक्शन करता डोराचे कचरो भायर वचना घरांतल्यान लोक हांगा उडयना. पूण कितें जाता बरी गजाल बेस्ट केला. आतां काणकोणाक आमलेट पाव किंवा बेळपुरी जे कितें कोण कितें विकतात लोकल ते टॅक्स फारक करता मुन्सिपालिटी. पण तांचे खातीर एक डस्टबीन स्पेशल जावन उरपा जाय. ते हांवें पळयलां हांव तांकां म्हण कितले फावटी तांकां हें केलां तें आमी खंय उडोवंक. पूण हे डस्टबिनाक उडयनासतना हे सगळे एका हांगा उडता कचरो. पयर 2 दीस पयलीं म्हाका हांगा उडयलो म्हाका पयलीं उडयलो म्हाका कांय जालें ना बारीक मार लागला आनी हॉस्पिटल लागीं आसा म्हणल्यार म्हाका लोकांची जीवदान जावची न्ही हांव जिवा भिना म्हाका आनी 200 मरण ना म्हाका म्हणजे सोडली. म्हणून हे बैरान कोण उडयलो आनी कोण तो मेलो जाल्यार आमकां एकूच फायदो जातलो गव्हर्मेंटाक 108 गव्हर्मेंट 108 एक कोला फाटल्यान पयशे फारीक करता त्या 108 कंपनीक. तशेंच हांगच्यान 108 लागची ना कित्याक हांगच्यान काडून बार्देस कोणी तरी हॉस्पिटलान व्हरतले एकूच फायदो. पूण सद्या कोण हांगा लोक मरतले कित्याक हे वाटेर दोन आतां एकूच कडेन 2 बैल आहा. रातीन 10-15 बैल उरतात जावं सकाळ फुडें आनी रातीन लोकांक वतना काळखान दिसता पडना वाटे दिसता पडना आनी तेन्ना पळोवपाक गेल्यार हें येता लोकांक एक्शन जातलो लोक मरतले. पूण पयलीं हें काळजी घेवची नगरपालिकेन आनी हाजें नाजून पुलिशेचो कांय काम ना बाकी कोणाक फायबिलिटी काम ना. मेन काम म्हणटा नगरपालिकेचें रमाकांत बाबान
फटाफट तांकां स्पेशल गार्बेज दिवची, हे गार्बेज बॉक्स तांकां दिवची दवरची, तेन्ना हें जावचें ना. आनी हें आनी मिल्ला कडेन जेव्हा बघा 2-3 कडेन अशें मिनी सनसोड जाला तो बरें जाता, सुदार जालें अशें म्हाका दिसता. उदक पडून खातड अशें बी जाता, अशें सिच्युएशन बी जाता. तशेंच जाल्लें आसा हें सगळें खातड. आनी हें रोगराईक आमंत्रण तें जालें, मागीर अपघात घडपाचें एक आमंत्रण हें स्वता म्हाका घडला पयर म्हाका उडयला. म्हणजे त्या खातीर म्हाका दिसता कितें हे रोखड्या कडेन हे कोणाचे पानांनी जावं लोक हातपाय मोडून पडचे न्ही, त्या खातीर नगरपालिके नवाकांतान नगराध्यक्षान आनी आमगे चीफ ऑफिसर ताणें लक्षात घेवचें, रोखड्या कडेन करचें अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यात घोग्यांनी पावस पडिल्ल्यान झाडां पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको वाडत आसा. शुक्रारा मडकय धुतळे वाठारांत घरार आंब्याचें झाड पडिल्ल्यान पुराय लुकसाण जालें. कुटुंबाचो आलाशिरोस ना जाला. झाड पडिल्ल्यान घरांतलीं मनशां जखमी जाल्यात. केन्ना आमू केन्ना पडलो एका सुमार कोण तुमी घरा भितर आसली तुका लागलें कितले शेलो आसा तुका सगळें आख्खें घर सगळें गेलें आमकां कॉल 9:15 सुमार येयले सरपंचान आमकां कॉल केलो की घरार झाड पडला म्हणून आमी येवन पळय जाल्यार सगळे घर डॅमेज जाल्ले आसा कंप्लीट डॅमेज जाल्ले आसा झाड बरें व्हडले आसले आमी ते आतां कट करताले पळय चालू आहा काम तुमी कितले पावले आमी पावले सारके 10 मिनटान पावले मागीर आतां कितले सेव केले तुमी सेव म्हणल्यार सगळे डॅमेज आहा तेचे चडशे डॅमेज आहा सेव म्हणल्यार एक बारीक बारीक आहा ते तितलेच आनी काय ना कितले 5 लाख जातले जातले कित्याक कळना न्हू ते आतां हेच घर बांदून गेले जाल्यार भरपूर खर्च जालो जातले फूल डॅमेज जाला डॅमेज फूल डॅमेज आयज दोनपरा एका आंब्याचें झाड ते कमीत कमी म्हाका दिसता 100-200 वर्सां पयलींचें झाड ते बारून आसतना आयज पडले ते सकाराम नायक हेच्या घराचेर पडले तेजे अख्खें घर सगळें काबार जाल्लें आसा आयज ताका रावपाक जागो ना पावस मोठो पडटा पुण्याची फायर ब्रिगेड येयला तेंच्यांनी मोठें काम हातान लायला त्या दोनांक भोवल्यांक दोनाच्यान तें काम चालू आसा कमीत कमी 5 लाख तरी ताका लॉस जाल्ले आसा ती अशीं झाडां पयलींचीं झाडां सरकारान खंय तरी कायदो हाडून ती पयलींची झाडां ती डेंजरस ट्री आसा लोकांक त्रास जाता ती मारपाची खरेंच गरज आसा त्याच बरोबर पंचायतीक एक पावर्स दिवपाक जाय कितें अशें केन्नाय समज जाता अर्जंट जावं डेंजरस ट्री कोणाच्या घरांत पडली जाल्यार तांकां हातभार लावपाक अशें घरांक बेगींतल्या बेगीन आमकां हातभार जावं तेंचे घर उबें करपा खातीर आमकां एक कायद्यान आमकां पंचायतीक पावर्स आसपाक जाय जाल्यार आमी रोखडे तेंचे घराय सारके करूंक शकता कित्याक रूट लेवल आहा ती पंच आनी सरपंचूच काम करता सो अशीं घरांक जेन्ना पावसान खूब वादळ येता तेन्ना असो खूब प्रॉब्लम जाता तेन्ना पंचायतीक पावर्स मातशें आसपाक जाय अशें सरकारा कडेन मागता कितें बेगींतल्या बेगीन पंचायतीकूय पावर्स दिवचे न्हू डिजास्टर मॅनेजमेंट कोण आयला ना तलाटी येवन गेल्या पूण कितें आसा तलाटी ते सगळे फॉर्मेलिटी करता म्हटल्यार ताका टायम लागता आनी तांकां ते बेनिफीट मेळटले त्या म्हणून ते खूब टायम वयतलो आयज अशी गरज आहा ताका आयज रावपाक घर ना सगळें घर मोडलां घर मोडलेलें आसा ताका एकूय जागो ना तरी तो भुरगो ल्हान भुरग्याक आपल्या बापूय फाटीर घेवन रावलो ताका फाटीक लागलेल्या आनी मातशें झाड सकयल पडलेलें जाल्यार बापूय आनी पूत बापूय इंजर्ड जाला ताका हेल्थान व्हरून आतां हाडलेलो आतां तो बरो आसा देवाचें नशीब तेंगेलें बरें कांय जावना तांकां मातशें फाटीक स्क्रॅच लागलेल्या ऑब्जर्वेशना खातीर ताका हेल्थानूय दवरलो 1-2 वरां मागीर ताका डिस्चार्ज. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यात घोग्यांनी पडटल्या पावसाक लागून सरकारचो स्मार्ट वर्क उक्ताडार येत आसा. रस्त्याची वचत थंय अवतिकाय जाल्ली दिसता. मालपे पेडणे राष्ट्रीय महामार्गा वयलो सर्व्हीस रस्तो तर पावसान व्हांवून गेला. वीज केबलाचें काम चल्लां. संबंदीत खात्याच्या बेजबाबदारपणाक पेडणे रस्त्याची भलायकी इबाडल्या. उदकाक मेकळी वाटूय मेळना. पळयात. पावस ना म्हणटा इतलो पावस पडलेलो आसा की गटारां ऑटोमॅटीक सगळ्या थंय आपणच जाल्लेली आसा आनी इतली डेंजर जाल्लेली आसा की सगळ्या डिपार्टमेंटांनी आपापल्या कामा खातीर खडी उडयल्या, कोणी फातर उडयल्या, तांकां पडलेले ते उडयले आनी सुशेगाद आसा. आतां ती परिस्थिती अशी आसा की ती सगळी रस्त्यार व्हांवलेली आसा आनी ताका खंय वाटप मेळता थंय ती वता आनी हेतून सर्कस जाता ती 2 व्हिलरांची. कारण खडये वयल्यान चलप
एक तर पंक्चर हमखास, 4 व्हिलर तशीच गाडी चलय ना आणि ही अवतिकाय सगळी दवरलेली आसा. आता हो मालपे जो रोड आसा, हायवे रोड आसा, त्याच्या थंयच्यान एक हो फाटो गेल्लो आसा, हो परत पेडण्या वयता आणि हो आता शॉर्टकट म्हणून काडलेलो आसा, ज्या जाग्यार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मदीं मेळटा, गव्हर्मेंट स्कूल मेळटा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट मेळटा, PWD वॉटर सेक्शन आहा ते डिपार्टमेंट मेळटा. सगळीं डिपार्टमेंटां थंयच्यान जेम तेम 2 किलोमिटराक आसा, 2 किलोमिटराक आसा, खंय अर्ध्या किलोमिटराक आसा, 1 किलोमिटराक आसा आणि डिपार्टमेंटांक कांयच खबर नासल्या सारके, म्हणजे दोळ्यार सारको पड्डो येयल्ल्या सारके सुशेगाद वावरत आसा. कोणी कंप्लेन केली जाल्यार तितल्या पुरती हय म्हणप, उगी रावप आणि सरकाराकय म्हाका दिसता हेतूर कांय पडलेलें ना कशें दिसता. आतां कॅज्युअलिटी जायसरच सरकार रावता, कारण जी पेडण्यान जी फाटल्या फावटी एक्सिडंट केस जाल्लेली ती तशीच, पण ती मागीर सेटल केली. तशीच म्हाका दिसता सेटल करपाक हें सरकार वावरता कशें दिसता. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. गोंयांत स्वताची वीज निर्माण करपा खातीर आयज मेरेनच्या खंयच्याच सरकारान यत्न केल्ले ना. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान खंत उक्तायल्या. पूण येता त्या 2.5 वर्सांत दक्षिण गोंयच्या विजेचे सगळे प्रश्न सुटावे करतले अशें आश्वासनूय वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिलां. 2030 वर्सा गोंयांत 50 मेगावॅट वीज तयार जातली अशेंय वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगले. लायटीच्यो लायनी बदलपा खातीर हाचे आदीं कसलेच यत्न जावंक नात. 1200 कोटीचे उच्च दाबाचे अंडरग्राउंड केबल घातल्या उपरांत दक्षिण गोंयच्या गांवचो प्रस्न 90% सुटावो जातलो अशेंय वीज मंत्र्यान सांगले. हो जो प्रॉब्लेम कुशीन काडपा खातीर सावथ गोवा, सावथ डिस्ट्रिक्ट आणि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ह्या भागांत जवळ जवळ आमी 1200 कोटीची अंडरग्राउंड केबलिंग वर्क घेतली आणि ती कामां चालू आसा. आणि जेन्ना HT लायन सबंद गोंयांत अंडरग्राउंड जातली तेन्ना हो जो प्रॉब्लेम तुमी जो आज म्हाका म्हजे मुखार मांडला तो प्रॉब्लेम कमी जातलो. जवळ जवळ 90% प्रॉब्लेम कमी जातलो, 10% उरतलो बिकॉज ऑफ LT लायन. गोंयांत विजेच्यो समस्या अजून मेरेन उरल्यो हाचे फाटले रजावय वीज मंत्र्यान दिले आणि तेच बरोबर 2030 मेरेन गोंयांत आनीक 50 मेगावॅट वीज निर्माण करपाची मोख दवरल्या. वेर्णा सबस्टेशनाच्या नियोजना उपरांत उद्देगीक वसणुकेंतले विजेत सुदारणा जातली अशेंय ताणें सांगले. आयकात. एक म्हणजे गोंयांत लायट मॅन्युफॅक्चर जायना आणि लायट मॅन्युफॅक्चर जावपा खातीर इतली गव्हर्नमेंटां आयली फाटली, रायट फ्रॉम 65 टू आज पर्यंत कोणीच प्रयत्न केलो ना. आज आमचे गव्हर्नमेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत आणि स्पेशली अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रायम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदी हांच्या अंडर सोलारा बरोबरच इतर ज्यो गोष्टी आसा आणि जवळ जवळ 50 मेगावॅट वीज निर्मिती गोंयांत आमी 2030 पर्यंत करतले अशें ध्येय आनी धोरण आमी आखले. हाजे वयल्यान एक सिद्ध जाता की हाजे फुडें गोंयांत स्वताची वीज निर्मिती जातली. आमी 350 कोटीचे कामाची निविदा जी हांवें एश्युरन्स दिल्ले फाटल्या फावटी वेर्णा सबस्टेशन हे कामाची निविदा कंप्लीट केली आणि एक्सपेंडिचर सँक्शना खातीर ती फायनान्स डिपार्टमेंटान धाडल्या. येता त्या 15 दिसांत एक्सपेंडिचर सँक्शन मेळ्ळ्या नंतर वेर्णा आणि सावथ गोवाचो जो अर्दो भाग आसा तातूंत भरपूर सुदारणा जातली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवार बर्वे आणि शिवानी सांगेलकार. गोवा वुमन्स फोरमान शुक्रारा मदर्स अगेन्स्ट तंबाखू उपक्रम राबयलो. रेल्वे फ्लायओव्हर मडगांवच्या तंबाखू गुटखा स्टॉला मुखार तांणी निशेध केलो. तंबाखू गुटखा स्टॉलांचेर नो स्मोकिंग बोर्ड आसपाक जाय, तशेंच भौशीक सुवातींनी सिगारा ओडप ना हाचेर जागृताय करपाचें काम गोवा वुमन्स फोरमान केलें. पळयात. गोवा विमेन्स फोरमांतली व्हॉलंटियर्स हिंगा आमी जमिल्ले कडेन आसा की आमचे एक न्यू इनिशिएटीव आमी काडल्या की मदर्स अगेन्स्ट टोबॅको. कित्याक आमकां दिसून येता की भुरगे आतां जे 10-11 वर्साचे भुरगे सिगरेट ओडूंक लागल्या म्हणून आमी हो मुवमेंट स्टार्ट केला आणि जायते जे म्युनिसिपालिटी आणि पंचायत एरियात असले धाकटे दुकानां उगत जाल्या. दे हॅव नो ट्रेड लायसन्स बट दे आर कमिंग अँड दे आर सेलिंग इवन गुटखा
which is banned under the Public Health and FSSAI. Just now, before we started our action, we came and bought gutta. This is the pan masala and the tobacco. Now it's become 5 rupees. They are selling it for 5 rupees. We just bought it before we started the action. We want to also appeal to the municipality here in Margao to shut down all of these shops which are doing illegal business, and they are even losing revenue because they have no trade license. So we make an appeal to the Margao Municipal Council. We also see this afternoon there is the South Goa District Coordination Committee on Tobacco, which is going to meet at 3 o'clock in the collectorate. The collector is the chairperson of this committee, and I'm going to bring up this issue as well, that what is happening. As far as I'm also on the enforcement team. The raids and inspections that are supposed to be happening are not happening. We are supposed to go out at least once a month, but even that is not happening. The Mamledars are not going out, and I'm openly making this statement here today that there is tobacco interference. The tobacco industry is interfering with all the tobacco inspections and raids that are supposed to happen. I don't know how they are doing it, but I'm saying it's happening. Otherwise, the Mamledars would go out. The public places under Section 4 of the Kotma, this board has to be put out to say that no smoking in public should take place. He's probably selling single cigarettes and not a whole packet. So the fact warning is not on a single cigarette. So you cannot sell a single cigarette. The other thing, if he's selling cigarettes or tobacco, he has to have this board, and he doesn't have either of the boards. Neither has he displayed his trade license. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दर वर्सा प्रमाण अंदूय माशेलांतलो चिखल कालो गोंयभरच्या लोकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो. अंदू गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान हो चिखल कालो 3 दीस मनयलो. पळयात कृष्णा नायकाचो खाशेलो रिपोर्ट. कोणाकडे दिवपाचे दर वर्सा आषाढी एकादश आणि द्वादशी दिसा जावपी हो माशेलांतलो चिखल कालो अंदू गोंय सरकाराच्या पर्यटन खात्यान 3 दीस मनयलो. बुधवारा सुरू जाल्लो चिखल कालो वेगवेगळ्या खेळांनी आनी दही अंडी फोडून शुक्रारा सोंपलो. जाणट्या नेणट्यांनी चिखल काल्याचो घोस्त काडलो. अनंत दुपकरान ते विशीं म्हायती दिल्या. आयकात.
अशें तो चालू आसा जवळ जवळ 300-350 म्हणजे म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना, 300-350 वर्सां जाली आणि ताका वेगळे वेगळे थंयचे सगळे आजूबाजूच्या सगळ्या गांवांतले लोक येता, एकी कडेन येता आणि सगळे खेळ खेळटा. सरसकट 5-6 खेळ तरी करता आमी. तेन्ना आमी हांगा खेळ लायता, तेन्ना एक पद म्हणटा, हंपारा हमारा खेळ खेळू गोपाळा अशें आमी पद म्हणटा. ताच्या नंतर वेगळे वेगळे खेळ करता. ताका आतां याद सुद्दां जायना पळय, ह्या गडबडी त्या गडबडी याद जायना. एकमेका कंदे मारतात, एकमेका हे मारतात, एकमेका भुज मारतात. हय, मागीर एकामेकाक भुजां मारून आपली शक्ती दाखयता. तेन्ना व्यायामूय त्या पद्दतीचो व्यायामूय आसा, तो व्यायामूय करता. ताच्या नंतर आमी बेडकांनी खेळटा. बेडकां म्हणजे जंप करता, बेडकांनी खेळटा. ताच्या नंतर चक्रां करता आनी मागीर सगळ्यान लास्ट भदे. ताका एक्चुली त्यो ओव्यो संबंद वर्साचें जितलें तुजें कितें हातून आसा, मनान आसा, तें तुवें काडपाचें असो एक तो प्रकार आसा. एक्झॅक्ट खबर ना म्हाका, पूण तशें करून तांकां गाडी घालता. लास्टाक दहीहंडी करता. दहीहंडी केल्या नंतर हो समाप्त जाता. सगळे जे गडे हे आसा, गोपाळ आसा, ते देवाक प्रदक्षिणा घालता आनी मागीर न्हावपाक वता. न्हावून जावन येतकूच हांगा आरत्यो आसा. आरत्यो जातकूच प्रसाद जाता आनी मागीर आजचो कार्यक्रम म्हणजे 3 दिसाचो कार्यक्रम. एक्चुली आमचो 2 दिसाचो कार्यक्रम, पूण अंदू ट्युरिजम डिपार्टमेंटान ताका स्पॉन्सर केला आनी तो 3 दिसाचो केला. अशा पद्दतीन हो वर्साक एकादशी, आषाढी एकादशी आनी द्वादशी अशे 2 दीस आमचो कार्यक्रम चालू आसता. 300-350-400 वर्सां जाली. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, श्वेता गांवकर आनी निखिल जल्मी. ABC आरंबोला आड 2-1 अशें स्कोर लायनीन पॅरीश यूथ नुवे जैतिवंत जालो. पॅरीश युथान 12व्या काना बाणावली पंचायत क्लब सर्तीचे फायनलीत सुवात मेळयली. ह्या एनकावंटरात देखदिणे खीण आनी दोनूय वटांनी उर्बेभरीत कामगिरी दिसून आयली. पॅरीश यूथ नुवेन 40व्या मिनटार स्कोर सुरू केलो. इनासियो कुलासोन कुशळटाय दाखयली, पूण 2 मिनटांतच MBC आरंबोलाच्या मॅन्युअल रॉड्रिगीसान बळिश्ट शॉट मारून विरोधी गोलकिपराक ऑफ गार्ड धरलो. दुसऱ्या अर्दांत दोनूय पंगड झुजले. 50व्या मिनटार पॅरीश यूथ नुवेच्या जॉयविन कॉस्टान फाटल्या डिफेंडराक कुशळटायेन युक्तिवाद करून एक अजापीत करपी गोल मारून प्रतिभा दाखयली. ताच्या ह्या स्ट्रायकाक लागून नुवेक म्हत्वाची आघाडी मेळ्ळी. ह्या कश्टाच्या जैताक लागून पॅरीश यूथ नुवेन 12व्या काना बाणावली पंचायत क्लब सर्तीच्या फायनलीत सुवात मेळयली. आतां समीट मॅचीत तांचो सामनो नावेली स्पोर्टिंग क्लबा आड जातलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीश परब आनी संगीता ओली. दर्यादेगे लागसार बरोच पावस पडिल्ल्यान ब्रेस्तारा हंगामांतल्या सेकंड हायेस्ट पावसाची नोंद जाली. मान्सूनाक कळाव जाल्ल्यान पावसाची तूट सुमार 70% जाल्ली, पूण फाटल्या कांय दिसांक पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान ही तूट 28.3% देंवल्या. पळयात. राज्यात पावसान नेट धरिल्ल्यान लोकजीण ततरवितर जावपाक लागल्या. कांय कडेन रस्ते तुंबल्यात तर कांय कडेन झाडां पेडां हुमटून पडल्यात. फुडल्या 2 दिसांक राज्यात व्हडलो पावस पडपाचो आशिल्ल्यान 1 तारखेक हवामान खात्यान राज्यात ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जोगला मारपाचो अदमास नासलो तरी
पावसाक नेटाच्या वाऱ्याचो सांगात मेळटलो. प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवची पडटली. आयज चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. बेरेस्तारा राज्यात सेकंड हायस्ट पावसाची नोंद. पावसाची तूट 28.3% देंवली. फुडल्या 2 दिसांक राज्यात गोग्यांनी पावस. 1 तारखेक ऑरेंज अलर्ट जारी. शेनवारचे चडावत आनी उणें तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियस. 4 तारखे मेरेन बोटधन्यांक सादूरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. घेवया जतनाय. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.